आतां सरकाराचो जो टार्गेट आसा 1 लाख लोकांक फुडल्या 5 वर्सांच्या भितर स्वयंपूर्ण करपाक जाय, म्हणजे स्वताच्याच पांयार उबे दवरपाक जाय. तितूंतल्यो म्हाका दिसता मॅक्झिमम सगळ्यो जाणां म्हज्यो महिला भगिनी आसतल्यो. इट इज अ प्राऊड फॉर मी, महिलाच आसतल्यो चडश्यो. Women are not only the bearers of culture, but the catalyst for change. अशें बरयता लेखिका झुंपा लहरी. बायलांची उदरगत, तांकां निर्णय घेवपाक आनी ते निर्णय मान्य करपाक मेळप, समाजांतली समानताय म्हळ्यार बायलांचें सशक्तीकरण अशी सादारणपणान व्याख्या करूं येता. बायलां सशक्तीकरणाची सुरवात जायत्या वर्सां सावन जाली खरी, पूण बायलांक पुरायपणान स्वातंत्र्य मेळूंक नाशिल्लें. मात फाटल्या दशका सावन हें चित्र बदलता. 300 सेल्फ हेल्प ग्रुप, 164 विवो विलेज ऑर्गनायझेशन आनी हातूंतल्यानूच जवळपास 42,000 महिला ह्यो स्वयंपूर्ण जातल्यो. देशाचे उदरगतींत बायलांचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें मानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन बायलां सशक्तीकरण हें आपलें पयलें कर्तव्य मानलें. आनी उद्देग वेवसाय, लघु उद्देगाच्या माध्यमांतल्यान बायलांक अदीक स्वयंपूर्ण करचे खातीर ह्या माणकुल्या गोंयांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें सरकार वावुरता. त्याच यत्नांतलो एक भाग म्हळ्यार ग्रामीण विकास संस्था RDAचें गोवा राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियान. गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाचो मुख्य उद्देश जावन आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपाची उद्देजकां तांकां बिझनस सेटअप करून हातभार लावन प्रोत्साहन दिवन वयर काडपाचो. गोंयांतल्या ग्रामीण समाजाक स्वयंरोजगार आनी टिकाऊ उदरनिर्वाहाक चालना दिवन गरिबी उणी करपाचो हेतू आशिल्लो हो उपक्रम. ओन्ली द RDA डिपार्टमेंट जे एकूच डिपार्टमेंट आहा जे महिलांक खऱ्या अर्थी सक्षम करता, आपल्या पांयार उबे करता आनी खऱ्या अर्थी स्वयंपूर्ण करता. बायलांचे उदरगती खातीर उद्देजकताय आनी आर्थीक स्वातंत्र्याक पोसण दिवपा खातीर गोवा राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियाना वरवीं गोंय सरकारान कुशळटाय उदरगत, आर्थीक समावेश, टिकाऊ उदरनिर्वाह, सेल्फ हेल्प ग्रुप करपाचेर भर दिला. राज्याक ज्या वस्तूंची गरज आसा तातूंतल्यो 50% वस्तू बायला वेवसायीक वा सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी तयार करच्यो आनी स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक तेंको दिवचो हो ह्या फाटलो उद्देश. Goa State Rural Livelihood Mission, under the chairmanship of Honorable CM Dr. Pramod Sawant, हांच्या खाला आम्ही आतापर्यंत 3,800च्या वयर सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा ते क्रिएट केल्ले आसा आनी ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान 48,000च्या वयर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जे आसा ते कनेक्टेड आसा. सो ही जी एंटायर JSRLMची जी इन्स्टिट्यूशन जे आसा ते 3 tier इन्स्टिट्यूशन्स. म्हणल्यार कितें की सुरवातीक आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात आनी हे सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तांचे फेडरेशन जे आसा ते आमी VO म्हणून केला, म्हणल्यार विलेज ऑर्गनायझेशन. आनी हे सगळे विलेज ऑर्गनायझेशन जे आसा ताजे फेडरेशन जे आसा ते क्लस्टर लेवल फेडरेशन ह्या हातून आमी 3 tier सिस्टमान हे इन्स्टिट्यूशन बिल्ड केल्ले आसा. आमी पळयता खंयचेंय जर काम जातलें आसत त्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जाल्यार कोण तरी फाटल्यान काम करचें पडटा, पुश दिवचो पडटा, वावुरचें पडटा. तें काम खरें म्हटल्यार गोवा लायव्हलीहूड फोरम ह्या ऑर्गनायझेशनान केलां. गोवा राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियानात स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हे बायलांक स्वयंपूर्ण करपा खातीरचे गोंय सरकाराचे RDA सकयल चलपी म्हत्वाचे कार्यक्रम. JSRLM जे आसा ते एक्चुअली आमी नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन म्हणल्यार NRLM हाजोच एक भाग आसा जेजे अंडर आमी एज अ JSRLM हे गोंया भितर इम्प्लिमेंट करता. सो NRLM जो आसा तो अम्ब्रेला प्रोजेक्ट जाता. ताज्या अंडर आमी बरेचशे मायक्रो प्रोजेक्ट्स जे आसा ते चलयतात. फॉर एग्जाम्पल एक आसा PMFME म्हणल्यार प्रधानमंत्री फॉर्म्युलेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायज. ह्या अंडर जे कोण फूड कॅटेगरीन आसा म्हणल्यार फूड प्रोडक्शनान आसा आनी जे फूड प्रोडक्शन ते पॅकेज करून विकतात अशा प्रकारची जी महिला आसा तांच्यांनी ह्या महिलांनी तांच्या खातीर 40,000 एज अ सीड कॅपिटल म्हणून मेळटा. तशेंच बिजनेस स्ट्रॅटेजी सस्टेनेबल जावपा खातीर आमी तांकां वेगळे वेगळे लायसन्स घेवपाक FSSAI, MSME, पॅकेजींग लायसन्स अशी जी लायसन्सां तांकां लागता तितून तांकां आमी हेल्प करता आनी ती हेल्प करून ती स्टँडर्ड जो बरो स्टँडर्डाची जी प्रोडक्ट आसा ती पॅकेजींग करून विकपाक शकता. गव्हर्मेंट स्किम्स म्हाजे कडेन ना म्हटल्यार आतां
काम दिवन सुदारीत स्कीम घेतली आमी. जी गोट्या खातीर इक्विपमेंट्स लागता, इक्विपमेंट स्कीम ती घेतली आमी ती आसा आमच्या. प्लस वर्मी कंपोस्ट युनिटा खातीर जे कितें मेळटा ते आमी घेतले. आनी ना म्हटल्यार आतां ही PMFME स्कीम अश्यो सरकाराची येवजणी आसा त्यो आमी घेतलेले आसा. ऑलमोस्ट आतापर्यंत 800 महिलांनी हाजो फायदो घेतिल्लो आसा. आणि जर समजा तांची रिक्वायरमेंट व्हडली आसा, जर समजा 10 लाख आसा किंवा 20 लाखा पर्यंत जर समजा तांची इन्वेस्टमेंट आसा, ज्या हातून तांकां इक्विपमेंट्स किंवा टूल्स किंवा मशिनरीज जाय पडटा, जाल्यार तांच्यांनी PMFMEच्या अंडर बँक लोन घेवं शकता. आणि त्या बँक लोनाचेर तांकां 35% सबसिडी मेळटा. सो हातूंतल्यान आतां पर्यंत आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे आसा ते 17 हायस्ट म्हणटा 17 लाख पर्यंत सुद्दां तांच्यांनी लोन्स जे आसा ते घेतिल्ले आसा विथ 35% सबसिडी. आज पर्यंत गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत 3804 सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट केल्ले आसा. तातूंत 48,000 सुमार सेल्फ हेल्प ग्रुपाची बायलां उद्देजकां किंवा अनेक तरेच्या एक्टिविटीजान इन्वॉल्ड आसा. हे 48,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या उद्देजकां मदीं आज पर्यंत सुमार 19.5 करोड CIF म्हणल्यार कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड डिस्पर्स जाल्लो आसा. तशेंच सुमार 8.5 कोटी रिवॉल्विंग फंड जो तांकां जाय तेन्ना आपल्या गरजे प्रमाणे लोन घेवपाक मदत करता, असो रिवॉल्विंग फंड म्हणून डिस्पर्स जाल्लो आसा. सो स्टार्टअप विलेज एंटरप्राइज प्रोग्राम हो एक असो प्रोग्राम आसा जी सेल्फ हेल्प ग्रुपाची महिला जे एज अ फेडरेशन म्हणून बरोबर आयिल्ली आसा, ती जे CLF जे आसा तेच CLF जे आसा हो 5 कोटीचो प्रोजेक्ट जो आसा तो चलयता. सो बार्देसचे जे मिराकी CLF जे आसा तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट जो आसा तो चलयल्लो आसा. सो तो घेतिल्लो आसा. आणि हो प्रोजेक्ट कसो आहा 5 ब्लॉकांनी, बार्देश, पेडण्यां, बिचोलीम, धारबांदोडे आणि काणकोण 5 ब्लॉकाचे. आणि प्लस CRPP 5 ब्लॉकांनी काम करता. आणि प्रत्येक ब्लॉकाचे एक EC मेंबर म्हणून हे कमिटीर आसा. आयज 1.5 वरां जाली ह्या प्रोजेक्टाक. ह्या प्रोजेक्टा अंडर आमी जी कोण बायलां बिझनेस करतात या बिझनेस करूंक सोदतात तांकां आमी लोन दिता. सो हे लोन दिवपाची एक प्रोसिजर आहा. आमी SHGन आमकां वयचें पडटा. SHGन गेले, ओरिएंटेशन दिलें काय मागीर कोण आमकां बेनिफिशरी मेळटा. बेनिफिशरीन सांगलें आपणाक लोन जाय जाल्यार तेचे मागीर सगळे प्रोसेस करपाचे. आनी एक बिझनेस प्लॅन आसता. बिझनेस प्लॅनान कितें येता, जे कितें तुमी सेल करतात या तुमकां प्रॉफीट कितें जाता ते सगळे बिझनेस प्लॅन केलो काय आमचो मंथाच्या एंडिंगाक मिटींग आसता. सो मिटींग असली काय ते आमची BRC कमिटी एक आहा जी आमची हेड आहा तेच्या फुडें आमकां तो प्लॅन सबमिट करचे पडटा. आणि ते प्रेझेंटेशन दिल्यानंतर आम्ही म्हणजे ती कमिटी जी आहे ती गो थ्रू करते ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट्स अँड ऑल दॅट अँड देन स्लोली दे सँक्शन द लोन. ते लोन सँक्शनिंग झाल्यानंतर डायरेक्टली बेनिफिशरीच्या अकाउंटमध्ये ते पैसे जातात सो दॅट शी कॅन अवेल द लोन अँड टेक द बेनिफिट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लोन. फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ इट्स सेल्फ द इन्स्टॉलमेंट स्टार्ट्स. द इंटरेस्ट रेट इज व्हेरी लो. 2 वर्षाचं हे लोन आहे आणि हे रिपेमेंट झाल्यानंतर परत ते दुसरं कोणतं तरी एक्सपॅन्शनसाठी वगैरे आम्ही गव्हर्मेंट जे स्कीम्स आहेत ते आम्ही त्यांना अवेल करून देतो. जसं अकॉर्डिंग टू द बिझनेस प्लॅन we guide them, we take quotations and all, and then accordingly we give them all these benefits. आणि बेस्ट म्हणजे हे स्किमीच्या अंडर तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना कोणाकूय पयशे दिता लोन म्हणून दिता पण ते रिकवर करपाक खूब त्रास लागता. बँकेन पासून आतां कोणाकूय पयशे दिले जाल्यार ते रिकवर करपाक खूब त्रास लागता. पण आमचे आतां जे आमी पयशे दिता लोन म्हणून पण रिकवर टायम टू टायम एक तरी बेनिफिशरी अशी ना की फेल जाल्ली. ह्या ग्रामीण विकास संस्थे वरवीं बायलांक फुडें काडपा खातीर कशें काम चलता त्या विशयी आमी चड जाणून घेतले. हे इन्स्टिट्यूशन जे आसा ते सस्टेनेबिलिटी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जरी गव्हर्मेंटा कडल्यान फंडिंग्स जे येता आतां पर्यंत आमी 19 कोटी जे आसा ते कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड CIF म्हणून सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिल्ले आसा जे 1 लाख रुपया पर सेल्फ हेल्प ग्रुपा प्रमाणे वता. जे कोण इंट्रस्टेड सेल्फ हेल्प ग्रुपांतले एंटरप्रिन्युअर्स आसा ते हे 1 लाख रुपया एज अ लोन म्हणून घेवं शकता आणि हे रिपेमेंट जे आसा ते CLF कडेन वता. आणि CLFाक जेन्ना रिपेमेंट वता तातूंतलो इंट्रस्ट कंपोनंट जो आसा तातूंतल्यान CLF जे आसा ते CLF
जो कितें तांचो कारबार आसा जाच्या खातीर अकावंटंट जाय पडटा, जाच्या खातीर मॅनेजर्स जाय पडटा, हे मॅनेजर्स अकावंटंट जे आसा ते CLF जे आसा ते तांच्या ऑफिसान आसता. सो प्रत्येक CLF जे आसा आतां पर्यंत आमच्या कडेन 12 CLF आमी क्रिएट केल्ले आसा आनी ह्या प्रत्येक CLFच्या अंडर म्हणल्यार क्लस्टर लेवल फेडरेशनाच्या अंडर 1000 ते 1500 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जे आसा ते कनेक्टेड आसा आनी त्या 1500 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्सांक जाय तेन्ना 1 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुपा प्रमाणे हांकां लोन जे आसा ते CLFा कडल्यान ते मागू शकता. आनी हे जे सिस्टम आसा हे सस्टेनेबिलिटी आसा ही सगळी सस्टेनेबिलिटी ह्या एंटायर इन्स्टिट्यूशन 3 tier इन्स्टिट्यूशनाचेर टिकिल्ली आसा. जाल्यार हाजो जेन्ना आमी फुडें तांकां फंडिंग्स आनी बाकीचे जेन्ना दिता तेन्ना हाजे मेन म्हणटा ते फंडिंग्स कित्या खातीर जाल्यार हे फंडिंग्स जे आसा ते लायव्हलीहूड क्रिएट करपा खातीर. आतां पर्यंत 48,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्सा भितरले 23,000 अशे महिला मायक्रो एंटरप्रिन्युअर्स जे आसा ते डेव्हलप जाल्ले आसा. उद्देजक म्हणून बायलांच्या वाडत वचपी हाजेक लागून राज्यांत पर्यायान देशांत वेवसाय आनी आर्थीक वाड महत्वाची जाल्या. चडांत चड रोजगाराची संद निर्माण करून लोकसंख्येत बदल हाडून आनी फुडले पिळगेंतल्या बायलां संस्थापकांक प्रेरणा दिवन बायलां मालकीच्या वेवसायीक उद्देगांनी समाजात महत्वाची भूमिका साकारल्या. पयली जी इनकम जनरेटिंग स्कीम आसा ती फार्म अँड नॉन फार्म एक्टिविटीज. हेतून नॉन फार्म एक्टिविटीज आनी सर्वीस सेक्टर हें आसा. सर्वीस सेक्टर म्हणजे ज्या जिल्ले कडेन बसीस रिक्षा अशी जी सर्वीस खातीर जे एक्टिविटीज आसा ती हेतूंतल्यान जे इनकम जनरेट करता तांकां आमी सर्वीस एक्टिविटीज अशें म्हणटा. गोंय आनी केंद्र सरकाराच्या विविध येवजणे वरवीं गोंयांतल्या दरेक घरांत समृद्धी आयल्या. बायलां सक्षम आनी स्वयंपूर्ण जाल्या. द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी जशें प्रॉमीस केल्लें त्या प्रमाणे स्टेटा खातीर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही दिली. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंडर कितें आसा जाल्यार ही जी आसा जे जितले सगळे गव्हर्मेंट बिल्डींग आसा आनी तातूंत जर समजा खंयचें कॅन्टीन आसा जाल्यार ताका नोटिफाय केल्लें आसा की जितली गव्हर्मेंट कॅन्टीन्स आसा ती गव्हर्मेंट कॅन्टीन्स शूड बी रन बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो ती अर्बनाचे आसूं किंवा रुरलाचे आसूं आनी हाजो फायदो बरेचशा सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जाल्ले आसा. सो नमूद करपाचें म्हणल्यार 1-2 जे कॅन्टीन्स आसा जशे मेजर कॅन्टीन्स जे आसा ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉर्थ एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साउथ. स्टार्टींग हांव म्हाजें ओन करतालें बिजनस आनी म्हाका 1 स्टेप फुडें सरपाक जाय आशिल्लें. तेन्ना म्हाका म्हणजे अशें एकटें फुडें सरपाक जायनासलेलें हांव कितें करतलें आनी कशें करतलें तें. म्हाका एका म्हाज्या फ्रेंड्स सर्कलान अप्रोच केलें तूं RDAन वचून ह्यो थोड्यो स्किमी आहा पळय त्यो कित्याक घेयना काय म्हणून. अश्यो खूब गोवा गव्हर्मेंटान स्किमी काडलेल्यो आसा आनी हे बायलांक व्हेरी हेल्पफूल आसा म्हणून हे तेजें सजेशन आयकून हांव पेन्जीम ऑफिसान गेलें RDAच्या आनी थंयसून संगम सरा सारके सरां सुप्रिया मॅडम आसा हेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. स्टार्टींग हांव एड्युकेशनाचें कॅन्टीन चलयतालें ती हांवें एक 4-4.5 वर्सां चलयल्ली आसा. तेज्या मागीर ही आमकां गोवा गव्हर्मेंट सरकारान नेवी स्कीम काडली थ्रू RDA तर्फे आनी हे फर्स्ट प्रेफरन्स म्हाका दिवन हांवें हें फर्स्ट कॅन्टीन हांवें WRDचें चलयल्लें आसा. आमची जी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तातूंतली जी महिला आसा एज अ एंटरप्रिन्युअर्स फक्त नॅशनल न्ही जाल्यार इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां रिप्रेझेंट केल्ले आसा. हे जे सगळे एंटरप्रिन्युअर्स आसा ते आतां प्रॉपर आपले ब्रँड्स तयार केल्ले आसा. महिला फक्त पयलीं डेरीक दूध सप्लाय करताली ते आतां महिला तांचे जे गोरवां आसा तांचें जे दूध जें आसा तें आतां तातूंतल्यान प्रॉडक्ट्स तयार करून
जे प्रॉफीट जे जाताले पयलीं ते 10 ते 15 पटीन प्रॉफिट्स जाता. पयलीं आमी नॉर्मल जे ग्रुपान आसली तेन्ना वेगवेगळे ती स्किम्स आसा म्हणून सांगताली, पण तेन्ना अशें दिसतालें की खंय तरी कितें कटकट आसतली आनी कितें आसतली. पण आमकां जे आमचें दूद आसलें जे गोवा डेरीक वचा तें आमकां खंय तरी आमकां बाय प्रॉडक्ट्स म्हणून आमकां कितें तरी करपाचेंच आसलें. ह्या हितून आमी 2 वर्सांची ट्रेनींग सोदली. ट्रेनींग सोदल्या उपरांत जी आमकां ट्रेनींग आमी अवेलेबल करून दिली आमकां, ती आमी ट्रेनिंगेक वचून येवन आमकां 2 वर्सां जालीं आतां आमी हें स्टार्ट केलें. पयलीं अनऑर्गनायज सेक्टर म्हणून आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे मायक्रो एंटरप्रिन्युअर्स पळयताले, ते आतां आमी ऑर्गनायज सेक्टरान तांकां हाडपाचो जो प्रयत्न आसा आनी किंवा हाडपाचे जे हें आसा तातूंत आमी सक्सेसफूल जाल्ले आसा. स्टार्टींग म्हाजी फायनान्शियल इतली वीक आसली, हांव व्हडली ऑर्डर करूंक शकनासलेलें आनी म्हाज्या सेल्फाक म्हाका कितें तरी प्रूव करूंक जाय आसलेलें. तेन्ना म्हाका RDAन हें लोन दिवपाक म्हणजे फुडें काडलें, थ्रू बँकीचें म्हाका हें केलें तेंच्यांनी फुडें सरोन. आनी आतांय म्हाका ते स्किमी सांगीत आसता, अमकी स्कीम घेतल्यार तूं फुडें आनीक कितें करूंक शकता म्हणून. अशें म्हाका ते म्हणजे अशें म्हयन्यांसून म्हाका आफोन स्किमीचे म्हाका माहिती दिला. म्हाजे आतां सुरवातीक ना म्हटल्यार फक्त गोठो आसलो, पण तेजे वयल्यान आमी आतां जे कितें फुडें चल्ल्या ती आमचे योग्य रितीन आनी जे SVEPच्या अंडर फंड येयल्लो तेज्या हितूनच्यान हांवें बी आतां स्टार्ट केलें. तेका आतां म्हाजे दिसान दीस आतां मार्केट म्हणजे वाडत आसा. एलेनॉर रुझवेल्ट म्हणटा, नो वन कॅन मेक यू फील इन्फिरियर विदाउट युअर कन्सेंट. सरकारी योजनेंतल्यान बळगे मेळत रावल्यार आमची बायलां आपली उदरगत करतली आनी देशाच्या उदरगतींत योगदान दितली. की लेडीन म्हणटा ती केन्नाच फाटीं सरोंक जायना, कसलेंच काम करपाक आपणाचे जिद्दीन वचोंक जाय आनी आपणाचें कितें स्वप्न आसा पळय तें पूर्ण करपाक जाय. आनी आमचो गोवा गव्हर्मेंट असो RDA आमकां हेल्प करपाक आसा. PM सरांनी जो आत्मनिर्भर भारत आनी आमच्या CM सरान जो स्वयंपूर्ण गोवा हो जी पावलां उखल्लेली आसा तेजे फाटल्यान जो तेंचो हेतू आसा की स्वयंपूर्ण जावचें. आनी म्हाका जरी अशें मनाच्यान दिसता आनी दिसून येता की सगळे हे तेंचे हे उखल्लेलो स्टेप आसा तो खरोच योग्य आसा. आमचे उद्देश आसा की ह्या वर्साक 11,000 लखपती दिदी करपाचे. तेन्ना आमी सगळ्यांक हांगासरल्या जे बायलांक मागता की तेंच्यांनी SHG ग्रुपान जे आसा तेंच्यांनी लखपती दिदी जावचे आनी आमचे गोंयचें नांव वयर काडचें. आमकां जर गोंय स्वयंपूर्ण करतले आसत जाल्यार तुमीच सगळीं जाणां गोंय स्वयंपूर्ण करपाक शकता. आमकां सगळ्या जाणांक जर फुडें वयतले आसत जाल्यार सरकार हात दिवपाक तयार आहा, सरकार तेंको दिवपाक तयार आसा. शारांतल्या बायले भशेन गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी बायल आयज प्रगतीच्या मळबा कडेन उडी मारता हें एक सकारात्मक चित्र. पूण ह्या चित्रान अजून कांय रंग भरपाची गरज आसा. हें येवपी काळांत अपेक्षीत आसा.